गालासियाकाराक पावलुचें पत्र आवेसवो 6. म्हज्या भावां भयणींनो, कोणूय कसल्याय एका गुन्यांवाक सांपडलीं जाल्यारूय पवित्र आत्मो तुमकां चलयता म्हणटच तांकां धुलोबायेन नीट मार्गार हाडात, आनी तुमी जण एकल्यान आपुणूय तशेंच ताळणेंत पडना जावंक चोत्राय दवरची. एकामेकाचो भार व्हावूंक आदार दियात. अशें करून तुमी क्रिस्ताची सुमूर्त पाळटल्यात. जीं कोण आपूण कांयच न्हय आसतना आपूण कितें तरी म्हूण समजतात तीं आपणाकूच फसयतात. जण एकल्यान आपआपली वागणूक तपासून काडची आनी ती बरी जाल्यार दुसऱ्यां लागीं सर करिनासतना ताच्यान वो तिच्यान आपणाचेच खातीर खुशालकाय भोगूं येता. कित्याक जण एकल्याक आपआपलें ओझें उखलून व्हरचें आसा. देवाच्या उतराची शिंकोण घेतात तांणी सगळे आपले आस्तीचो वांटो आपणाक शिंकयतल्यांक दिवचो. तुमचीच तुमी फसोवं नाकात. देवाक फसोवंक जायना. तर आमी वोमतांव तेंच आमी लुंवतल्यो. पातकी सैमाच्या वोंडावण्याच्या शेतांत आमी वोंपले जाल्यार ह्या पातकी सैमांतली आमी लुंवतल्यांक कुसताय. पूण पवित्र आत्म्याच्या शेतांत आमी वोंपले जाल्यार हेच आत्म्यांतावन आमी लुंवतल्यांक सासणीक जिवीत. म्हणटच तोको नासतना बरें तें करुया. कित्याक बरें करचें सोडून दिनाव जाल्यार ताचें पीक वेळ पावतच आमकां मेळटलें. देखून आमकां दिल्लो वोगोत आसोपर्यंत सगल्यांक बरें करुया, भोव करून भावार्था वरवीं आमची भाव भयण जाल्ल्यांक. निमाणी शिटकावणी आनी नोमान. आतां म्हजेच हातान हीं उतरां बरयतां. केद्या व्हडल्या अक्षरांनी हांव बरयतां तें बरें करून पळयात. जे कोण मनशाचे नदरेक बडाय दाखोवंक सोदतात तेच ते तुमकां सुनोत करूंक बोळ करतात ते. आनी अशें कित्याक करतात जायत? फकत क्रिस्ताच्या खुर्साक लागून आपणाचेर पिडापीड येना जावंक. ते आपुणूच सुनोत करतात खरें, पूण सुमूर्त कांय पाळिनात. फकत तुमचे कुडी वरवीं आपणाक मान मेळचे खातीर. तुमी सुनोत केल्ली तांकां जाय. म्हाका जाल्यार व्हडविकेचें कारण एकूच. जेजू क्रिस्त आमचो सुमी खुर्सार मेलो, हीच म्हजी व्हडवीक. ह्या ताच्या खुर्सा वरवीं म्हाका संवसार खुर्सार मेला आनी संवसाराक हांव खुर्सार मेलां. सुनोत केली वो ना केली हाका कसलीच भिशात ना. नवी रचना जावंक हें एकूच सर म्हत्वाचें. हें नेमा पोरमोणें चलतात तितल्याचेरूय आनी देवाचे इस्रायल परजेचेर देवून शांती आनी काकूट. इतलें सांगल्या उपरांत कोणेंच म्हाका आनीक त्रास दिवं नाये. कित्याक म्हजे कुडीर आसात ते दाग जेजू पासत हांवें भोगलोले कश्टांचे. भावां भयणींनो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची दयालाय तुमी अदीक अदीक भोगूंक पावूं. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.